येता आवाज येता आता? हॅलो हॅलो. हॅलो चेक 1 2 3 येता आवाज येता ओके. गोवा फायट कोविड-19 आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमचें स्वागत करता आनी अर्दे वर आयच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान म्हाका उशीर जालो त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता. आज आमदारांची आमच्या मिटींग आशिल्ली आनी ती आमदारांची मिटींग कंडक्ट करता आसतना थोडोसो उशीर जालो. हांव पयल्यान पयलीं स्टेटस एक्झॅक्टली कितें आसा तुमच्या मुखार दवरता. आयच्या घडीक 35 केसीस आमच्या कडेन पॉझिटीव आसात. एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय म्हणजे गोंयचो एक्टीव केसीस जर पळयत जाल्यार वीच इज 35. ओके, ऑल टुगेदर केसीस 41 जाल्यो. 7 केसीस आमच्यो रिकवर्ड जाल्ल्यो आसा. बट एक गजाल हांव मुद्दामून तुमकां सारकी म्हायती खातीर सांगता. 35 केसीस ज्यो पॉझिटीव आसात त्यो सगळ्यो इम्पोर्टेड केसीस ताका आमी म्हणटा. आनी ह्या 35 केसीसांतल्यो जवळपास 33 केसीस ह्यो ऑल टुगेदर महाराष्ट्रांतल्यान आमच्या कडेन आयिल्ल्यो आसा आनी 2 केसीस ह्यो फक्त कर्नाटकांतल्यान आयल्या. आनी 35 केसीसां पैकी तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार फक्त 4 जाण जर सोडले जाल्यार बाकीचे सगळे 31 लोक हे गोंयकार आसात. म्हणजे जेंच्या कडेन आधार कार्ड, वोटींग कार्ड, एड्रेस हो सगळो गोंयच्या लोकांचो आसा, म्हणजे गोंयचो आसा. ओके, 31 जाणां कडेन एड्रेस गोंयचो आसा. फक्त हे 4च जाण जे आसा हे 3 जाण ड्रायव्हर आनी एक जो आसा एका गाडये वयलो क्लिनर. अशें म्हणून 4 जाण जेच्या कडेन गोंयचो एड्रेस ना हे भायले आसात. हांव कळपा खातीर सांगता मुद्दामून म्हणजे आमी ट्रेनी कित्याक सुरू केल्यो, ट्रेनी वयल्यान कित्याक घेतले, हे सगळे विशय आसा. आमी आतां पर्यंत ट्रेनी ही डायरेक्ट जी दिल्ली त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन एक्सप्रेस जी सुरू जाली ही वीकली 2दा येता. हिजेर येवपी पॅसेंजर आतां पर्यंत 35 दिल्ली वयता सकयल वयतना आशिल्ले त्रिवेंद्रमच्यान दिल्ली वता आसतना 10-12 पॅसेंजर आशिल्ले. हिजे वयले सगळे पॅसेंजर्स जितके देंवले तितके नेगेटीव आयले. ओके, दुसरी राजधानी एक्सप्रेस जी दिल्लीच्यान डायरेक्टली गोंयांत आयली म्हणजे 15 तारखे दीस, ताजेर एप्रॉक्सिमेटली 260+ पेशंट सुमार आयले. ओके, भितरले 8 पॉझिटीव आयले. पयले दिसाच्या सगळ्या पॅसेंजरांक बरोच वेळ फातोर्डा स्टेडियमान रावचें पडलें आनी हांव दिलगिरी व्यक्त ताच्या खातीर. कारण इट इज आमकां स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर ठरयता आसतना काही उशीर लागता. कारण पयलींच फावटी आमी अशा पद्दतीच्यो टेस्ट सगळे करताले. त्या खातीर जेन्ना एखादी 4-5 केसीस पयल्यो पॉझिटीव आयल्या उपरांत आमकां इंडिविज्युअल केसीस आनी कन्फर्मेटरी टेस्ट करपा खातीर 6 वरां वता म्हणून ताका उशीर लागलो. बट दुसरे दिसा अशा पद्दतीचो त्रास कोणाकूच जावंक ना. दुसरे दिसाची राजधानी एक्सप्रेस हितून 350+ पॅसेंजर आयले आनी तातूंतले 12 लोक हे पॉझिटीव आयले. तांकां आमी पयली स्वॅब घेतल्या उपरांत थ्रोट स्वॅब घेतल्या उपरांत डायरेक्टली हॉटेलांत दवरले आनी ह्या लोकांक वेळ पडले जाल्यार थोड्या जाणांक आमकां 3 दीस हॉटेलांत दवरचें पडटा. आनी ऑल टुगेदर अशे ह्या दोनूय ट्रेनींतले मेळोन 400 पेक्षा चड लोक हे इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनांत 3 दीस आशिल्ले. हातूंतले जवळपास आतां 150 पेक्षा चड लोक हे 14 दिसां खातीर इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनांत वयतले. म्हणजेच जे 700 लोक ट्रेनींतल्यान आयले ते 400 लोक हे इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनांत जवळपास 3 दीस आशिल्ले. आनी जेन्ना आमच्यो कन्फर्मेटरी टेस्ट जाल्यो तांचो फर्स्ट कॉन्टॅक्ट आनी सेकंड कॉन्टॅक्ट हे डिसायड जाले. एप्रॉक्सिमेटली 150 लोक हे आतां इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनांत उरतले फुडल्या 14 दिसां खातीर. हांवें मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता. जरी रेल्वे सुरू जाली त्या खातीर आनी रेल्वेंतल्यान येयल्ल्या लोकांक आमी अशेंच सोडून दिवंक ना. गोंय हें एकमेव राज्य आसा ज्या रेल्वेंतल्यान देंवल्ल्या प्रत्येक पॅसेंजराक ताजी कोवीड टेस्ट करता आनी तांकां इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन दवरून घेता. हें एकमेव राज्य आसा. बाकीच्या खंयच्याच राज्यांत हें जायना. आमच्या रिक्वेस्टा वयल्यान फुडल्या आठवड्यात येवपी राजधानी ही कॅन्सल केली गेली. म्हणजे शेनवारा आनी आयतारा फुडली राजधानी एक्सप्रेस ही गाडी येवची ना. फक्त एकूच जी निजामुद्दीन एक्सप्रेस दिल्ली टू त्रिवेंद्रम वता
ती एकूच ट्रेन ही वयतली आनी तिजो एकूच स्टॉप हो मडगांव हांगासर आसतलो. त्या खातीर आतां आमी जेन्ना म्हणटा की सी फेरर्स आनी फॉरेनरांक आसतल्या सगळ्या लोकांक हाडपाक जाय, जाल्यार देशांत आसतल्या लोकांक गोंयकारांक हाडपाची जबाबदारी आमचीच आसा. कारण सी फेररांक हाडपा खातीर आमी व्हडलें आंदोलन करता आसत जाल्यार बाकीच्या देशभरांतल्यान आसलेले लोक हे गोंयकारूच आसात. त्या खातीर ह्या ट्रेनींतल्यान जे सगळे लोक आयले हे 90% लोक हे गोंयकार आसले. भायल्यांक हाडपा खातीर ट्रेन सुरू करूंक ना हांव पयलीं कळपाक जाय सांगता. फक्त 10% लोक हे खंय तरी हे सामके तेंच्या कडेन ID प्रूफ हो गोंयचो नाशिल्लो हे कळपा खातीर हे जस्ट तुमकां कळपाक जाय म्हणून. आतां पर्यंत सी फेरर हे 160+ सी फेरर्स परत गोंयांत आयल्या, तांच्यो टेस्ट जाल्यो आनी ते सगळे जाण हे एडमीट आसा. जे पॉझिटिव्ह 35 पेशंट आसा तांचो जो स्टेटस पळयत 8 राजधानी एक्सप्रेस सॅटर्डे आयले, तितूंतले 12 संडे आयले त्या राजधानी एक्सप्रेसांतले आशिल्ले. एक फॅमिली पूर्ण आयिल्ले, तितूंतले 5 प्लस ताजो एक ड्रायव्हर मेळून ते पॉझिटिव्ह आसात. 2 ड्रायव्हर प्लस एक क्लिनर अशे हे गुड्स व्हेहिकलांतले आसात. एक सी फेरर, एक सिंगल वुमन जी गाडी बाय रोड ट्रॅव्हल केल्ली गेल्ली आनी जे दोग जाण वेस्ट बेंगाल जी बार्ज घेवन गेल्ले तितूंतले आयल्या. बट बाकीच्यांच्या आनी 2 फक्त इंडस्ट्रियल वर्कर जे इंडस्ट्रीनी रिक्वेस्ट केल्ली बट तांची आमी टेस्ट केली, ताज्या उपरांत ते पॉझिटिव्ह आयले म्हणून तांकां इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान दवरल्या. हांच्या संपर्कांत येवपी सगळे लोक हे इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन सेंटरान आसात. म्हणजेच जवळपास आमच्या कडेन आतां 14 दिसाच्या इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन सेंटरान दवरलेले लोक हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार 450+ इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन सेंटरान आमी लोकांक हेंच्या फर्स्ट कॉन्टॅक्ट, सेकंड कॉन्टॅक्ट किंवा तांच्या बरोबर आयिल्ले आनी तांच्या वांगडा आयिल्ले म्हणून तांकां दवरलेले आसा. हो कोविडाच्या बाबतींत आमी घेतलेलो स्टेटस जावन आसा. आतां पर्यंत गोंयांतल्यान लोक जे मायग्रंट लेबर आनी हे भायर गेले हे 10,000+ आसात. MP मध्य प्रदेशान ट्रेन 2 गेल्यो, तितूर जवळपास 3,000 सुमार लोक गेले. जम्मू काश्मीराक 2 ट्रेन आतां पर्यंत गेल्यो, तितूंतल्यान 2,000 लोक सुमारे गेले. हिमाचल प्रदेश एक ट्रेन गेली, भितर 1,500 लोक गेले. परत उत्तराखंड एक ट्रेन गेली, 1,200 गेले. ओके, दुसरी हिमाचल प्रदेशान 2 गेल्यो. आतां ट्रेन प्लॅन ज्यो जाल्या त्यो MP आसा परत एक ट्रेन 2 UP खातीर वयतल्यो. ताज्या फुडली झारखंड आनी छत्तीसगड हाज्योय ट्रेन ज्यो आसा प्लॅन केल्ल्यो आसा. बाकी बिहार, वेस्ट बेंगाल हांच्यांनी आजून आपली ट्रेन ही बूक करूंक ना. ओके, आनी ती बूक जायना फुडें आमी तांकां ट्रेन ज्यो आसा त्यो थंय धाडल्यो वयतल्यो. ओके, हाज्या व्यतिरिक्त ओके लॉकडावन 4 हो लॉकडावन 4 जो आसा हो आयच्यान चालू जालो. MHAच्यो गायडलायन ह्यो आयल्या आनी MHAच्या गायडलायनीच्या नुसार गोंयांत आतां आसा ती स्थिती ही कंटिन्यू उरतली. हेतून नवीन आनी मेजर बदल अशें कांयच जावंक ना. खरें म्हणजे इंटरस्टेट मुवमेंट तांच्यांनी वीथ द कन्सेंट वीथ द स्टेट गव्हर्मेंट, बोथ द स्टेट गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू टेक द डिसिजन. पण आमी इंटरस्टेट मुवमेंट महाराष्ट्रा बरोबर किंवा कर्नाटकाच्या बरोबर आमच्यो खंयच्योच बसीस ज्यो आसा ह्यो अक्रॉस द स्टेट फ्लाय करच्यो ना. त्या खातीर इंटरस्टेट मुवमेंट जो आसा हो आमी चालू करिना. बाकी राज्यांत आसलेल्यो सगळ्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी तशाच पद्दतीच्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो चालू उरतल्यो. भितर नवीन बदल जे आसा हे आमी कांयच करूंक ना. ओके, हे डिक्लेअर केल्लें आसा. ओके, आमच्या कडेन आतां पर्यंत आयिल्ल्यो सगळ्यो केसीस ह्यो इम्पोर्टेड केसीस आसात. राज्यांतलो कोणूच पॉझिटिव्ह येवंक ना. ताच्या खातीर परत एकदां हांव सांगता की आमच्या कडेन 100% आमी म्हणूं येता की आमी तांकां इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन केल्या, रेल्वेच्या गेटीचेर हाडून तांकां दवरल्या. त्या खातीर कम्युनिटी ट्रान्समिशन हो जाल्लो ना हें तितकेंच खरें आसा. आनी ताकाच लागून म्हणजे राज्यांत आतांच्या स्थितींत खंयसरूच म्हणजे मोठ्या प्रमाणांत आमकां भियोन वचपा सारकी परिस्थिती जी आसा ही तशा परिस्थिती ना. हें म्हाका फर्मली तुमच्या समोर दवरपाचें आसा. दुसरी एक म्हत्वाची गजाल, बऱ्याचशा इंडस्ट्रीनी लेबरांक काडून उडयता. ताजेर आमी लेबर कमिशनर्स आनी हेका इन्स्ट्रक्शन्स दिलां. तांची लिस्ट फाल्यां पर्यंत आमी आमचे लेबर इन्स्पेक्टर्स त्या इंडस्ट्री कडल्यानूय घेतले आनी हाज्या फुडें
खंयच्याच इंडस्ट्रीन कोणाकूच काडून उडोवचें न्ही. सरकार जायत्या पद्दतीन तांचेर एक्शन घेवपाचो विचार करता आनी फाल्यां तेजें लिस्ट मेळ्ळ्या उपरांत कन्सर्न कंपनी कडेन आमचे थ्रू लेबर कमिशनर हे पर्सनली त्या लेबर इंडस्ट्रीज कडेन स्वता उलयतले. तुमकां कितें बाकी सजेस्ट कितें उलोवप सांगपाक जाय जाल्यार तुमी सांगूं येता. डायरी हाडपाक जाय, डायरी हाडपाक जाय. हय सांगूं येता, डायरी घेवन यो आनी पेपर हाडयतलो. सुरज कितें SSC एग्जाम एज युजल कंटिन्यू जातली. आमी सांगलां की हांव आयजच बोर्डाच्या चेअरमॅना कडेन उलयतालो. बोर्डाच्या चेअरमॅनान सांगलां महाराष्ट्रांतल्या स्टुडंटा खातीर तांच्यांनी एकी कडेन महाराष्ट्रांतलें स्कूल घेतलां जे महाराष्ट्रांतले भुरगे त्याच स्कुलान बसतले. कर्नाटकानूय तेंच्यांनी एक स्कूल पळयलां. थंयसल्या भुरग्यांक थंयसर आनी ज्या जाग्यार शक्य ना महाराष्ट्रांतल्या भुरग्यांक गोंयांत येवचें पडटा तांकां तेंच्यांनी वेगळ्या स्कुलाचें प्रोविजन केलां. आनी म्हणटा 2563 क्लासरूम तांच्यांनी आयडेंटिफाय केल्या. एका क्लासान 12च्या वयर भुरगे बसचे ना. त्या पंचायत एरियांनी तेंच्यांनी स्कूल आयडेंटिफाय केल्या. तांच्यांनी सेंटर्स वाडयल्या आनी मॅक्झिमम सोशल डिस्टन्सींग आनी हे सगळे प्रिकॉशन्स जी आसा ही घेतली वयतली. मायाभूषण So, more than 11,000 students are expected to appear for these examinations, and most of them would be below 15 years, which is also incidentally a vulnerable group as far as COVID is concerned. Can you, as the head of state, give a guarantee that none of the students will be infected by COVID through this process? एक गजाल सांगता हांव, आयज राज्यांत जे आसा पळय न्ही खंयसरूच कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावंक ना, लोकांच्या मदीं ट्रान्समिशन जावंक ना. कारण जो प्रत्येक पेशंट हो आमी आयदर चेकपोस्ट किंवा रेल्वे स्टेशन हांगासरूच हाडिल्लो आसा आनी तो हाडून आमी ताका टेस्ट केला आनी टेस्ट केल्या उपरांत ताका क्वॉरंटायन केला. दुसरी गजाल, त्या ट्रेनींतल्यान आयिल्ल्यांक आमी होम क्वॉरंटायन ताचेर स्टॅम्प मारला आनी तांच्या घरा कडेन ताका होम क्वॉरंटायन जावपाक लायला. आनी हे मॉनिटर आमचो हेल्थ ऑफिसर, इवन दो पुलीस आनी BLO हे करता, कारण तांकां आमी होम क्वॉरंटायनान दवरला. ताच्या खातीर हांव इतकें सांगूं शकता की खंयसरूच कम्युनिटी ट्रान्समिशन नासल्या कारणान आनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, बोर्ड आनी सरकारान पुराय प्रायमरी हेल्थ सेंटरांच्यांनी ताका सहकार्य केलां की सगळे प्रिकॉशन्स 100% घेयात. आनी शेवटी पेरंट्सांचो खूब मोठो प्रेशर हो सरकाराचेरूय आसात, बोर्डाचेरूय आसात. आनी त्या खातीर तांच्यांनी थोडे जाण काही कोर्टानूय गेल्ले, पण कोर्टानूय तांकां स्टे दिवंक ना आनी बोर्डान डिसिजन घेतलेलो आसा वी आर कंटिन्यूइंग इन द एग्जाम आनी सरकारान ताका पुराय सपोर्ट केल्लो आसा. मुरारी मुरारी हय. व्हिडिओ सुद्धा सर्क्युलेट जाला की गोंयकारांक सुद्धा 2000 रुपया चार्ज करता म्हणून टेस्ट करपा खातीर. आतां गोंयकार रेल्वेरूच जाल्ल्यान पयशे चार्ज करता काय बसी बी फाल्यां आयले कोणी टॅक्सी आयले जाल्यार चार्ज. मुरारी हय, आमी पयलीं आमी कशें आशिल्लें, आमी टेस्ट करपाक पयशे घेवचे ना म्हटलेले. आमच्या जेन्ना SOP लक्षांत आयली की तांकां 2 दीस हॉटेलान दवरचें पडटा. आमी टेस्टाचोच कॉस्ट न्ही, आमी तांकां जे 2 दीस, थोडे जाण 3 दीस हॉटेलान उरल्या, तांकां हॉटेलाचो स्टे, तेंच्या जेवपाची खावपाची सगळी सोय जी आसा ह्याच 2000 रुपीसान केल्या. आमी वेगळे कोणीच तांकां चार्ज करूंक ना. ओके, ताच्या खातीर इट इज नॉट ओन्ली द कॉस्ट फॉर द टेस्ट. ओके, ताच्या खातीर जेंकां आमी आतां कशें आसा तांकां आमी काही जाणांक आमच्या स्वताच्या इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन दवरतले, आमी पेड क्वॉरंटायन सेंटरान दवरलेले आसा. पण तरी सुद्दां मिनिमम जे 2000 घेतलेले तितूरूच तांकां आमी मॅनेज केल्ले आसा. सद्गुरू सांग. हा उलय. रेल्वे बंद करून गोंयकार काय रोड हाडपाचो असा जावं शकता काय म्हणून. रेल्वे बंद करून कितें? रेल्वे पूर्ण बंद करून गोंयकार भायर रोड हाडप तेकाच लागून आमी रिक्वेस्ट करून राजधानी एक्सप्रेस जी पनवेल रावताली ती आमी सद्या तरी स्टॉप केल्या. ओके, निजामुद्दीन एक्सप्रेस हिचे स्टॉप्स थोडेशे वेगळे आसात आनी तितून येवपी लोक खूब कमी आसात. ओके, वीच इज मॅनेजेबल. आनी फक्त तिजो एकूच स्टॉप मडगांव हांगासर आसा
आनी तो आमी मॅनेज करूं शकतले. आमी रिक्वेस्ट केल्या त्या प्रमाणे. ओके, फक्त निजामुद्दीन एक्सप्रेस इतली राजधानी सध्या येवची ना. रुपेश रुपेश आयच्या घडीक 31 तारखेपर्यंत चवथो लॉकडावन कंटिन्यू केला आनी आमी खंयसरूच म्हणजे रेल्वेंतल्यान येता ताका सुद्दां आमी फॉर्म सर्क्युलेट केला. तूं खंय रावतलो, तुजो हांगासलो रेजिडेन्शियल एड्रेस कितें हो तेंच्या कडेन मागला आनी ताज्या प्रमाणेच आमी जरी रेल्वेन येतल्याक परमिशन डायरेक्ट लागना जाल्यार आमी आमचो फॉर्म सर्क्युलेट करून तेजो रेजिडेन्शियल एड्रेस घेतला. ताज्या खातीर आमी टुरिजम डिपार्टमेंट टुरिजमांतल्या सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की 31 तारखेपर्यंत जो पर्यंत आमी स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर ठरयना तो पर्यंत टुरिस्टांक तेंच्यांनी इन्वायट करून हॉटेलांत दवरचें न्ही अशें म्हाका दिसता. 31 तारखेच्या उपरांत हाजेर सरकार निर्णय घेवपाचो आसा. सोयरो डायरी आनी पेपर हाडपाले म्हणजे अर्जंट ताका धाड. सोयरो हा उलय. सोयरो वयर राव म्हाज्या त्या टेबलाचेर. पेपर आसतले हा किशोर कितें जाला की तुम्ही आता म्हटलं तशें सगळे जे आता पॉझिटिव्ह पेशंट जे आसा ते सगळे इम्पोर्टेड म्हणजे व्हॅक्सिनेशन आसा. आमच्या गोंयांत जवळ 3 लाख जे सदांच खाली असताले परचेज करून दवरलेले. आता गोवा हे सेफ डेस्टिनेशन असल्या कारणान हे लोक गोंयांत येतात ते निर्माण झाला. कारण गोवा हे ट्रीटमेंट सेफ आणि हांगासर सेफ. सो आता तुम्ही म्हटलं 90% कितें असं डॉक्युमेंट त्यांच्याकडे असतील पण आर दे रिअली गोंयकार सगळे आधार आणि वोटिंग कार्ड ट्रेनींतल्यान आयिल्ले सगळे लोक हेंच्या कडेन जेन्ना आधार कार्ड ओके आनी हें आसा त्या हितून आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड आसा त्या रूम थंयसर आसा तेन्ना ताका आमी गोंयकारूच म्हणचें पडटलें. जेन्ना इलेक्शन कार्ड आनी आधार कार्ड आसा ओके तेंचो रेजिडन्स प्रूफ आसा तेन्ना ते गोंयकारूच जाल्यार आमकां तांकां गोंयकार म्हणचें पडटलें. ग्लॅन ग्लॅन ना दुसरो हांवें एक इन्फॉर्मेशन अजून तुमकां दिवपाची उरल्या ती परत दिता. ओके येता त्या सॅटरडे इटालीच्यान 441 ओके हे सीफेरर्स आनी जे एब्रॉड आशिल्ले दोनूय मेळोन 3 म्हाका दिसता 3 फ्लायटांनी येवपाचे आसा. 441 लोक हे गोंयांत येता. ओके दुसरी गजाल आतां पर्यंत मास्क वापरूंक ना म्हणून 11,500 लोकांक फायन दिल्ली आसा आनी भायर स्पिटींग करता म्हणून 6,800 लोकांक ही फायन दिल्ली आसा. स्ट्रिक्टली हाजें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा हें गोंय सरकारच्या वतीन वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी सगळे जाण करीत आसा. ओके आमी जे एअरपोर्टाचेर येता ताच्या खातीर स्पेशल थंयसर थ्रॉट स्वॅब घेवपा खातीर आमचे किसॉक्स जे घालपाक जाय तो स्पेशली थंयसर सेंटर आमी डेवलॉप केल्ले आसा. ओके अजून एक कॉपरेटीव सोसायटी आनी कॉपरेटीव बँकेच्या बद्दल जो रॉंग इन्फॉर्मेशन कोणा कडल्यान गेला म्हाका खबर ना बट खंयच्योच बँक्यो कॉपरेटीव सोसायटी मर्ज जावपाच्यो ना. ज्या पद्दतीत गोवा स्टेट कॉपरेटीव किंवा बाकीच्यो सगळ्यो बँक आसा ह्यो वेवस्थीत रित्या आपलें काम करीत आसा. त्या खातीर जर कन्फ्युजन क्रिएट जाला आसत म्हणजे सरकारान सर्क्युलरूय तशा पद्दतीचो डायरेक्ट कांय इश्यू करूंक ना. ओके त्या खातीर सगळे जाण ज्या पद्दतीत सगळ्या कॉपरेटीव बँका कडेन जे वेव्हार करतात ते त्याच पद्दतीत सगळ्या जाणांनी वेव्हार करचे. म्हापसार बाबतींतलो प्रॉब्लेम हो वेगळो आशिल्लो ती लिक्विडेट जाल्ली आसा. बाकीच्या बाबतींत तसो प्रॉब्लेम आतां पर्यंत तरी खंयचोच प्रॉब्लेम जो आसा वो ना. ओके हरीश
BJP आमदाराच्या मिटिंगेन कोविड ओके ची आताची स्थिती जी तुमकां हांवें सांगली खंयसर कितले कशे पॉझिटिव्ह पेशंट आयल्या कितले आयल्या कित्याक आयले आनी कशे पॉझिटिव्ह आसात हाजेर सगळ्याचेर डिस्कशन जालें. पोस्ट कोविडाच्या बाबतींत म्हणजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज ओके आनी परत 20 लाख करोड पॅकेज जी माननीय पंतप्रधानान डिक्लेअर केल्या ताजेर डिस्कशन जालें आनी फुडली प्रिकॉशन्स ही सगळ्या जाणांनी जबाबदारी घेवपाक जाय. आतां जे ट्रेनींतल्यान कोण कोण आयल्या ते होम क्वॉरंटायन रावता काय ना हे आपल्या सगळी कडेन सगळ्यांनी ताजेरूय लक्ष दिवपाक जाय किंवा अजुनूय बी म्हणजे आड मार्गांतल्यान जर कोण येता आसत जाल्यार तेजी इन्फॉर्मेशन सरकाराक दिवपाक जाय. ह्या सगळ्या अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर डिस्कशन हे BJPच्या मिटिंगेन जालें. हरीश आवाज येना. तुझा आवाज येना. आवाज येना. तुझा येता. पांडुरंग सांग. पांडुरंग उलय. हा रेल्वेचे पॉझिटिव्ह कितले येयले काय म्हणटा मरे तूं. हय रेल्वेचे तुका सांगलें न्ही रे पयलीं जी सॅटर्डे ट्रेन आयली तितूंतले 8 पॉझिटिव्ह आयले आनी संडे ट्रेन आयले तितूंतले 12 पॉझिटिव्ह आयले. हय आयक तुका जो सापडला म्हणटा त्या पेशंटाची हांवें डिटेल तुमकां तेजी ट्रॅव्हल हिस्ट्री सांगली आनी खंयसरूच कोणूच सापडूंक ना. तुजे हे 20 पेशंट जाले उरलेले 15 मेज ओके. एक फॅमिली जे कंटिन्युअसली गाडयेन जाले ते 5 जाण आशिल्ले ओके. तांचो ड्रायव्हर 6 जाण जाले बरोबर आसा. ताज्या उपरांत 2 ड्रायव्हर प्लस 1 क्लिनर कितले जाले 3 जाण जाले ओके. 2 इंडस्ट्रियल वर्कर जे इंडस्ट्रियनी परमिशन मागलेले तांकां आमी टेस्ट केल्ले ते पॉझिटिव्ह आयले ते 2 जाण. ताज्या उपरांत जे कलकत्ताक गेल्ले बार्स घेवन 5 जाण गेल्ले भितरले 2 जाण पॉझिटिव्ह आयले ते 2. एक सिंगल वुमन जी बाय कार आयिल्ली तिच्या बरोबरचे सगळे जाण 3 जाण जे आसा ते आतां इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान आसा. ती सिंगल एकटीच पॉझिटिव्ह आयल्या बाकीचे येवंक ना. आनी एक सी फेरर्स सगळे कावंट कर 35 जाता. लौकीक जालें न्ही. हे फक्त तूं आयक तूं जे सांगता पळय न्ही ते फक्त तो ड्रायव्हर जो आहा पळय न्ही हो दुसरे दिसा सापडला. हाज्या व्यतिरिक्त एक सुद्दां जो आसा पळय न्ही मागीर ते बार्स पावपाक गेल्ले आसुनी किंवा ती फॅमिली आसुनी तांकां पयलेच दिसा इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान दवरलेले आनी थंयच्यानूच तेंची टेस्ट केल्या. तांकां लोकांक मेळोवंक दिवंक ना. तेंचो लोकां कडेन संपर्क येवंक ना. इतकी काळजी फक्त गोंय सरकार घेता. हाज्या व्यतिरिक्त खंयचेच सरकार घेयना हें तुका पांडुरंग कळपाक जाय. जाय जाल्यार तूं खंयच्याय राज्यांत मुद्दाम चवकशी कर. आतांच फोन करून दिता अशी काळजी घेवपी गोंय सरकारूच आसा. लौकीक भायरचे स्टँडर्ड गोवन आसात आबिबीन कोण शेफिल्ल्यान पळय तांची कशी कितें काम केन्ना हाडपाक ते विचारत आसता. खंय आबू आबिबीन खूब अरे परत सांगता कन्सर्न इंडियन एम्बसीक तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करपाचो. इंडियन एम्बसी मागीर इंडियन एम्बसी आनी मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स ते डिसायड करता. आमी आमच्या कडेन जितके लिस्ट आयला तितके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सा कडेन शेअर केला आनी तांकां प्रायोरिटी दी म्हणून सांगलां. म्हाज्याय कडेन कम्युनिकेट करीत आसता. हांवें तांकां ऑलरेडी कळयलां. मायाभूषण परत मायाभूषण राव येता. How many laborers have now registered for return back to their homes? And second question, when are the state guidelines likely to come? तुझ्या इन्फॉर्मेशना खातीर आतां पर्यंत म्हटलें जाल्यार एक 1.5 लाख सुमार एप्रॉक्सिमेटली लेबर रजिस्टर्ड टू गो होम
ओके. आणि आतापर्यंत गेले 10,000 10,000 आणि 200 काय 10,000 आणि 300 कितें तरी लेबर गेले. आता हे सगळे जे आसा पळय न्ही हाजी गायडलायन आमी ठरयल्या तांकां कशें धाडपाचें कितें धाडपाचें तितकें. ओके. पण ताज्या खातीर तांच्या स्टेटींतल्यान तांची ट्रेन ही बूक जावन येवची पडटा. आता फॉर एग्जाम्पल बिहाराची अजून ट्रेन बुकूच करिना, वेस्ट बेंगलाची अजून ट्रेन बुकूच करिना. आता मध्य प्रदेशांतल्यान 2 ट्रेन गेल्यो, आता फाल्यां आनी 3री ट्रेन वयतली. जम्मू काश्मीर 2 ट्रेन गेल्यो, 3री ट्रेन वयतली. आता फाल्यां आसा तशी हिमाचल प्रदेश 2 ट्रेन गेल्यो, उत्तराखंड वयता. ओके. वेगवेगळ्या राज्यांनी ट्रेन बूक करची पडटा. आता महाराष्ट्रांतल्यान आनी कर्नाटकांतले नियर बाय स्टेट आसा आमी बाय रोड व्हरून तांकां वेगळे सोडले. ओके. अशें वेगवेगळे आता थोड्या जाणांनी इनिशिएटिव्ह घेवन आपुणूच ट्रेन बूक करपाची ठरयल्या. त्याती तेंचे कॉन्ट्रॅक्टर्स किंवा हॉटेल इंडस्ट्रीवाले ते कॉन्ट्रिब्यूट करून त्यांच्या खातीर त्यांच्या राज्याचेर रावना. आमी सांगलां की तुमी पयशे डेपॉझीट करा, आमी ट्रेन बूक करून तुमकां दिता, सो दॅट ती स्पेशल ट्रेन ही तांच्या राज्यान वयतली. Suraj. It is, how to call that depends upon the distance, that depends upon the, it is individually approximately 700 to the 1,000 rupees पर्यंत ताका इंडिविज्युअल कॉस्ट बसता. 700 रुपया ते 1,000 रुपया पर्यंत. सूरज सांग. सूरज उलय. लोकांमध्ये एक राग सो आहा. वॉल्टर लोकांनी एक ऍक्टिव्हिस्ट अरेस्ट केलो गेल्या विकान. ताणे एक सोशल मीडियाचेर पोस्ट घातलो म्हणून. एंड ही वाज राइट इन दी सेड दॅट पीपल इन क्वारंटाइन आर मूविंग आउटसाइड. हे पळय, आनी एक पत्रकार मडगांव ताका सुद्धा पुलिसान हांव तुका परत एक सांगता. आता कोणाक कित्या खातीर अरेस्ट केला हेची सगळी डिटेल्स काय म्हाजे कडेन ना, हांव डेलीचे काय घेवन बसना. आता डिझास्टर ॲक्ट चालू आसा. डिझास्टर ॲक्ट खंय तरी वायोलेशन केला आसत जाल्यार ताज्या सकयल कोणी कोणाक बूक केला आसत. इंडिविज्युअली म्हाका कोणूच खबर ना, कारण डिझास्टर ॲक्ट चालू आसतना ओके कोण कोणा खातीर जर अरेस्ट करता आसत जाल्यार इंडिविज्युअल तुका कितें केस आसत तूं पर्सनल लेवलचेर म्हाजे कडेन डिस्कस कर, हांव सांगता तुका. मुरारी पुराय. सीएम म्हाका समजचे गोंयकार आतां जे अदर स्टेटींनी उरिल्ले आसा ते आता कशे येतले फुडें किंवा तांचे कॅन्सल बी करतले येवपाक. मुरारी, गोंयकार जे उरलेल्या स्टेटींनी उरलेले आसात, आयकूंक येता? गोंयकार जे उरलेल्या स्टेटींनी जे उरल्या आतां पर्यंत आमच्यो वेगवेगळ्यो बसीस त्या त्या राज्यांनी वयता. आमी डिक्लेरूय करता की ह्या राज्यान बस गेली, त्या राज्यान बस गेली. तांच्यांनी त्या बसीचो संपर्क करून एक तर तांच्यांनी परत येवपाक जाय, ना जाल्यार इंडिविज्युअल व्हेकल हायर करून येवचें पडटलें. आमी तांकां ट्रॅव्हल परमीट जे आसा हें आमी दीत आसा. चलो हिंदी, चलो हिंदी में 5 मिनटां तेजे हिंदीन. किशोर आनी कितें उरलें सांग. सांग किशोर बेगीन. हय. वंदे भारत म्हणून जे मिशन सुरू झाले आणि तेतून जे विदेशात जे कोण भारतीय आहात त्यांना वेगवेगळी राज्य आपल्या राज्यात हाडटात. तेतून कितें जालें काळान आता झालं अशें की गोंयांत येवपाक तेंकां चान्स मेळ्ळा की ते आपल्या सिटीजनांकूच प्रिफरन्स दिता. त्यामुळे किशोर किशोर इटालीच्यान पयली फ्लायट्स ज्यो आसा पळय न्ही रे, ह्यो शेनवार दीस येता. बाकीचे तेंच्यांनी आपली फ्लायट बूक करून तांच्यांनी एविएशन मिनिस्ट्री आनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या कडेन ठरोवचें पडटलें. गोवा स्टेटीन आपलो एअरपोर्ट ओपन करून आमी आमची तयारी दवरल्या. ताच्या खातीर त्या खंयच्या देशांतल्यान जी फ्लायट येता पळय, आतां इटालीची येयली न्ही रे, म्हणल्यार ते तेंच्यांनी डिसिजन घेवचें पडटलें इन कॉर्डिनेशन वीथ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ द एविएशन. चल वा अनिल 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 आज गोवा फाइट कोविड-19 का मैं स्टेटस देता हूँ आपको. एग्जैक्टली 35 केस पॉजिटिव गोवा में मिले हैं. टोटल नंबर 41 हुआ. 7 केसेस रिकवर्ड है और सभी 35 केसेस दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर स्टेट, इधर फ्रॉम द महाराष्ट्र, अदरवाइज फ्रॉम द कर्नाटका. और जो राजधानी एक्सप्रेस आई थी, राजधानी एक्सप्रेस सैटरडे और संडे इस दोनों ट्रेन से मिला के 20 पेशेंट पॉजिटिव हमें मिले हैं. बाकी 15 पेशेंट्स जो बाय रोड यानी किसी वे से महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए थे
ऑल टुगेदर 35 पॉजिटिव पेशेंट्स है, उसमें से सिर्फ 2 पेशेंट सिम्टोमेटिक हैं, बाकी 33 पेशेंट्स आर असिम्टोमेटिक. दे आर टेकिंग द ट्रीटमेंट इन अवर कोविड हॉस्पिटल. अवर कोविड हॉस्पिटल की पूरी कैपेसिटी यानी अप्रॉक्सीमेटली 160 पेशेंट्स अकोमोडेट करने की हैं और हम अच्छी तरह से वहाँ पे उनकी सभी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं. आज तक लेबर्स 10,500 के क्रॉस लेबर जो स्टेट से डिफरेंट स्टेट में इधर बाय ट्रेन अदरवाइज बाय द रोडवे. मध्य प्रदेश में आज से 2 ट्रेन जा चुकी, जम्मू कश्मीर में 2 ट्रेन, हिमाचल प्रदेश में 2 ट्रेन, उत्तराखंड में 1 ट्रेन और अभी प्लान हुआ है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन प्लान हुए हैं. कल नेक्स्ट 2 दिन में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन जाने वाली हैं. ओके. इसमें गोवा में आने की संख्या 29 तारीख तक आज तक 3000 से ज़्यादा लोग जो परमिशन लेके ट्रैवल परमिट लेके गोवा में भी आ गए हैं. इसी तरह से हम अच्छी तरह से बाकी सभी लोगों को मैनेज कर रहे हैं. लॉकडाउन 4 के बारे में कहते वक्त जो लॉकडाउन 3 में जो सब कुछ कंटिन्यू था वो सब कुछ हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इससे आगे ज़्यादा रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं है. जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के लिए टेक अवे परमिट किया है. और इसके सिवाय आज तक मास्क न पहनने के लिए 11,500 लोगों को फाइन किया है. स्पीडिंग के लिए 6,800 लोगों को फाइन किया है. हम इटाली से फर्स्ट फ्लाइट्स जो आ रही है सैटरडे के 441 पैसेंजर्स फ्रॉम द इटाली दे आर डायरेक्टली कमिंग टू द गोवा एयरपोर्ट. और गोवा एयरपोर्ट के लिए हमने वहाँ पे उनका थ्रोट स्वैप लेने के लिए प्रोटोकॉल डिसाइड किया है. उनका प्रोटोकॉल जो वहाँ थ्रोट स्वैप करेंगे, टेस्ट करेंगे और पॉजिटिव आया तो डायरेक्टली कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव आया तो उनको होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए हम लोग भेजने वाले हैं. आज तक जो ट्रेन से आए थे अप्रॉक्सीमेटली 450 लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा था. बाद में जो नेगेटिव आए उनके हिसाब से अभी तक 150 लोगों को हमने ट्रेन के आने के वास्ते इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा है. हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद दोनों राजधानी एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई है. थैंक्स कहते हैं हम रेलवे मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को. और सिर्फ एक निजामुद्दीन एक्सप्रेस एक ही ट्रेन जो दिल्ली से त्रिवेंद्रम जा रही है वो ट्रेन चालू रहेगी. और उससे जो कोई पैसेंजर, बहुत कम पैसेंजर गोवा में आते हैं, लेकिन जो कोई गोवा में आता है उनको कोविड टेस्ट अंडरगो होना पड़ेगा और यहाँ का उनका रेजिडेंशियल प्रूफ दिखाना पड़ेगा. नहीं तो रेजिडेंशियल प्रूफ रहते हैं उनको ही हम यहाँ पे अलाउ करते हैं. दैट्स ऑल. आवाज आहे ना तुझा. स्टेट को इतना स्टेट को बैन किया है. हाँ इतना स्टेट को राइट. आप मैंने कर्नाटक का देखा कि कर्नाटक ने 3 या 4 राज्यों को कुछ तो बैन किया है, किसी पैसेंजर नहीं ले रहे. लेकिन आपको मैं कहता हूँ हमारा जो गोवन कौन से भी राज्य में हो तो उसको हम ले रहे हैं, सिर्फ गोवन को ले रहे हैं, बाकी लोगों को हम नहीं ले रहे. इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे गोवन जो स्टैंडर्ड महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो या उड़ीसा में हो, कहीं कहाँ पे भी जो गोवन ओरिजिन है, जो गोवन नेटिव है, जिसके पास गोवन आईडी प्रूफ है, उनको हम ले रहे हैं. किसी को हमने बैन नहीं किया. लेकिन बाकी रेड जोन से जो कोई आ रहा है कि बाकी कैसे भी आ रहे हैं तो उसको यहाँ पे परमिट, ट्रैवल परमिट लेना पड़ेगा, कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे उनका खुद का रेजिडेंस प्रूफ दिखाना पड़ेगा, टेस्ट अंडरगो होना पड़ेगा, अदरवाइज पेड क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा. सर वेस्ट बंगाल से मिनिस्टर से अभी तक एक रिस्पांस नहीं है लेबर का. हमारे चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं तो उनकी जैसी परमिशन मिल जाएगी यहाँ से ट्रेन वहाँ तक चली जाएगी. सर अभी आउट ऑफ कंट्री में दो लोग हैं, वो लोगों का, देश के लोगों का साथ कुछ डिस्कशन हुआ सर? किसके? अभी बाहर, हाँ, आउट ऑफ कंट्री. जैसे मैंने आपको कहा कि इटाली की फ्लाइट जो अभी सैटरडे आ रही है तो फिर जो बाहर के लोग हैं कम्युनिकेट करते रहते हैं. मैंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स और वहाँ की इंडियन एम्बेसी और एविएशन मिनिस्ट्री इनके साथ में बात करके वो फाइनल किए जाए. सर वो आज रहना है कि वो गोवन लोग हैं वर्किंग एक जॉब कर रहे हैं और ये वो लोग अप्लाई किया है. सभी लोगों ने अप्लाई किया है. हमारी गोवा गवर्नमेंट की तरफ से हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एविएशन मिनिस्टर को लिखा है प्रायोरिटी दी जाए
और गोवा के लोग जल्दी से जल्दी पूरे सभी यहाँ पे आ जाए। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि 10th और 12 का एग्जाम क्या रहेगा, कैसे फैसिलिटी कर रहे हैं और कैसे एज पर द शेड्यूल 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम होने वाली है। ऑल द नॉर्म्स, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन सभी नॉर्म्स ले रहे हैं। एक क्लासरूम में सिर्फ 12 बच्चे बिठा रहे हैं, यानी एग्जामिनेशन सेंटर क्लासरूम बढ़ा दिए हैं। और महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट गोवा में आते थे उनकी महाराष्ट्र में व्यवस्था की है, अदरवाइज सेपरेट स्कूल में किया है। अदरवाइज कर्नाटक के जो होते थे उनके कर्नाटक में की गई है। थैंक यू।